Praise the Lord. Hallelujah. अर्गान जेसु होगळप जेसु स्तुती जेसु मुगळ बाबा बेन्नो या पुनशताक या आराधनाक नव्यानाक आणि मी सच्या बलिदानांत बगेदार जावच्या तुमकां सुमेस्ताक हांगासराच्या सर व्याजाका तर्फेन मुखेल्या तर्फेन हांव बरो येवकार मागता. आमी हांगासर आयल्या मागोवंक साबार वर्सांतान तुमी थोडे पुणे हांगासर येतात. कोण म्हणी आज पयले पोटी आयिल्ले आसात की एक पोटी हात वयर घाला पळया. पयले पोटी हां पळया एकली दिसता म्हाका दोगां पयले पोटी गे व्हेरी गूड. तुमकां विशेष अनुभव जाता. मस्त पोटी आयिल्ली आज मागण्या करतना तुमी आज पयले पोटी आयिल्ली देवाच्या विशेष अनुभवान भरतल्यात. बाबा बेन्नो आज आमी विविध इराद्या खातीर मागोवंक आसा. तुमच्याय जिवितांत बरेंपण अनुभव करच्याक आनी साबार जाणांनी तुमच्या लागीं मागण्या विचारलां. आवाज म्हजे फिरगत येताना हांगा तर येता आसतना 100 जाणांनी म्हाका मॅसेजी केली. तांचो इरादो सांगलो. थोड्यांनी दुखांनी बरोवन सांगलें आसा. ताजे करून बाबा बेन्नो आमी मागोवंक आयल्या भोवंक आयल्या न्ही मागोवंक आयल्या विशय स्पश्ट आसा. ताजे करून 1 घंटो जेजू सांगता मागण्यांत करसुया आनी ते मागणे आमकां संतोश हाडिचे आमकां समाधान हाडिचे. त्या देखून दिंबेर पडया येवकारेसांतल्या जेजूक ह्या आल्तारीर आमी स्वागत करया आनी ताच्या सांगातपणांत देवाक आमी आराधन करया. तसो आमी मोग करया. मुझा देवा तू सरपर रसनार कोसो धनी करो सगळ्या काळजा मोग तुसो हांवें सदांच करूंक भाव मोगाक देवा तुझ्या लागता काळीज मोचे तुका दिता मोगाक देवा तुझ्या तुका दिता कितलो मोग मोजो म्हाका रसलोय म्हाका पोसलोय हरे मुजो अप्रासोसलोय येम गोंडांतलो येदोळ राखलोय
मोक्षक देवा तुझ्या काळीस मोजे तुका दिता मोक्षक देवा तुझ्या काळीस मोजे तुका दिता अर्गां तुका सुम्या जेजू गळाप तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू अर्सितां तुका सुम्या जेजू बळसितां तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा आमच्या काळीज तुका आमी समर्पण दिता त्या काळजांत आसलो कोरो मोग नितळ मोग तुका समर्पण दिता देवा तूं जावन आसा ही मोग आनी मोग मात्र तुजे तावन वळता त्या मोगांत आमी संतुश्ट जावन आसा त्या मोगा वरवीं आमच्या जिवितांत दोतोसकाय आमकां मेळ्ळ्या तुजो मोग त्यागान सॅक्रिफिसान भरलेलो तोच मोग ह्या पवित्र सभेंत आमी एकामेकाक दिवन आसा आमच्या कुटुंबांत आमी अनुभव करन आसा आज आमी इतले जाणा तुवें आमकां फावो केल्या आमच्या कुटुंबांत हांव एकामेका वांटलो तोच मोग घेवन हांगासर आयले हांव ह्या पुणशेतांत तोच मोग आमी एकामेका वांटून घेवच्याक आनी उणो जाल्लो तो मोग तुजे तावन मागोवन घेवच्याक अस्कतपणी जियेल्ल्या आमकां हर एकल्यांक तुज्या मोगाचे बोक्साने स्विकार करच्याक आनी मुखलें जिवीत तुज्या बेसांवांनी भरच्याक जेजू हांगासर आमी मागोवंक आयल्या बाबा भयण उबी रावया आनी जेजूक आमी तुजो मोग करता सोम्या तुका वर्गां दिता सोम्या म्हज्या जेजू म्हज्या देवा तुजे वरवीं मात्र हांगासर येवन पावला तुजे सकत म्हजे थंय आसले वरवीं मात्र ह्या पुणशेताक येवंक साध्य जाला हांवें तुजो खरेपणी मोग केल्ले वरवीं तुजें उतर नियाळ्ळे वरवीं तुजे उपादेसा प्रमाणे जियेल्ले वरवीं आज हांव सक्तेन भरलां कुरपेन भरलां आनी तुजो म्हजो म्हज्या पेल्याचो मोग करूंक साध्य जाला बाबा भयणी आतां आमचे जोडया एक घडीभर सोम्याचो मोग आमी नियाळूंक या सोम्याचो मोग आमी नियाळटा आसतना आमचे उणेपण आमकां उगडासक येतलें देवाचो खरो मोग आमी करूंक सोलवले हांव घे म्हणलें चिंतोवपी आमच्या मतीक येतलें कळवळचें नाका कंगाल जावचें नाका कित्याक जेजून म्हणलें आसा तुमी कळवळचें न्ही देवाचेर विश्वास दवरा म्हजेर विश्वास दवरा भियेनाकात घबरनाकात हांव तुमचे संगत आसा यस्सु उतरां मरिफा हे आमचें आराधन मुखार सुरवरिया आनी सोम्याचो मोग आमी नियाळया म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा जीसस म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा तुझो मोग करता सोम्या तुका अर्गां दिता दनिया तुझो मोग करता सोम्या तुका अर्गां दिता दनिया
तुझो मोग करता तुका अर्गां दिता म्हजो सोमी मन मानून घेता तुझो मोग करता तुका अर्गां दिता म्हजो सोमी मन मानून घेता म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा 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 जेजू तुज्या हाजऱ्यांत आमी जीवन आसतना आमकां तुजो खरो मोग नियाळूंक साध्य जाता म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा त्या तोमासान उद्गारली ती उतरां आज ह्या वेळार आमी सर्व उद्गारून आसा आमचो भावार्थ सोडय आमच्या जिवितांत मागण्याची उर्बा सोडय जायते पोटी दुबावांत हांवें मागलें आसा दुबावाचें जिवीत जियेल्लें आसा जावंक पुरो म्हज्या वैयक्तीक जिणयेंत म्हज्या बेसांत म्हज्या वावराच्या जाग्यार आनी ह्या मरेफात खरीं बेसांवां खरो संतोश खरें जिवीत हांवें वगडायिल्लें आसा ह्या पासून आमी बगसोने मागया आनी हे बरवशाचें एक मोगाचें एकामेका दोदोसके हाडचें तसलें जिवीत आमी जियेवया म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा हालेलुया 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 म्हज्या सोमिया म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा परत एक पटी म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा हालेलुया 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 सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा हालेलुया 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 हालेलुया
म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा, तुजो आमी मोग नियाळला आसा. बाबा भयणी, सोम्याच्या मोगांत रावोंक कितले दोसकाय. सोम्याच्या मोगांत रावता आसतना, ताचें आराधन करता आसतना आमी आमकांच विसरता. आमची कंत बेजाराय मायाक जाता. आमची एकसूर बंद पयस वेता. हजार राठावळे आसल्यार जेजूचो मोग आमकां विशेष कुरपेन भरता, संगतीनी भरता आनी आमचें जिवीत अर्थ नातलें म्हण बगल्यार ताच्या कुरपेन बरोवन जिवीत बऱ्या रितीन जियोंक आमकां तो बेसांव दिता. आमच्या जिवितांत आसलें बरेंपण आमी उगडासा काडया. जायते फावटी आमच्या वैयक्तीक जिणेंत आसलें बरेंपण आमी उगडासा काडिना. आमची अस्खत कांयच आमकां आमच्या दोळ्या मुखार येता. आमची जायती भाव भयणी आमची अस्खत काय पळोवनूच आमची टिका करतात. हर एकल्या तें बाबा भयण न्हू, जायतें बरेंपण आसा, जायतीं तालेंतां आसात. आमी एक पातक कर आनी एक पातक करच्या मोदें कितलें बरें केलां. आमी बरें उलयल्या, बरी सेवा केल्या, एकामेका बरो मोग दिला, पवी सभेंत आमी हुस्को दाखयला. तर बाबा भयण न्हू, एक घडी भर आमच्या वैयक्तीक जिणेचेर आमी नदर घालया. आज सकाळीं तावन आदलें नाका, आज सकाळीं म्हाका जाग जाल्ले घडयेंत ह्या घडये मनसर हांवें केल्लें बरेंपण उगडासा काडया. जेजू आमकां आशिर्वाद दितलो हें बरेंपण उगडासा काडूंक. आनी त्या बऱ्या उगडासान बऱ्या देवाक आराधन करया, बऱ्या जेजूचो मोग नियाळया आनी पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आमी बरया. एक घडी भर आमी मौन रावया. जेजू आमच्या लागीं उलयता. जुआंवचो वांचन अवस्वर 12 26 बोळ सांगता. सतस हांव तुमकां सांगता, गोवांचो कण मातयेन पडोवन मेल्ल्या करीत तो एकोडोच उरता. तो मरत जाल्यार यथेश्ट फळ दिता. परत्याक वाचता. सतस हांव तुमकां सांगता, गोवांचो कण मातयेन पडोवन मेल्ल्या करीत तो एकोडोच उरता. तो मरत जाल्यार यथेश्ट फळ दिता. भक्तीपुनी आमी बसया. बाबा भयण न्हू, आमचें आराधन देवाचें उतराचो नियाळ आनी देवाक अर्गां सांगताच आमी करनिया. भोव अर्था बरीत जुआंवच्या वांजलांतलें उतर आमी आयकलें. आमकां कळीत आसा बाबा भयण न्हू, आमी दिसपडटें आमच्या कानाक वापरचें तें मीठ उदकांत किरल्या शिवाय, उदकांत आपणाकच बरशिल्ल्या शिवाय आपणाची रूच दिवंक शकना. वा त्या मिठाची रूच आमकां भोगूंक साध्य ना. वातीन आपणाकच जळयल्या शिवाय, कडयल्या शिवाय तसो उजवाड फांकोवंक साध्य ना. आमकां कळीत आसा. दिसपडटें आमच्या इगर्जांनी मंदिरांनी घंट्यांचो आवाज आमी आयकता. मागण्याक आमकां आपोणें मेळटा आनी त्या घंट्यांनी आपणाकच वाजयल्या शिवाय तो स्वादीक नाद आयकूंक आमकां साध्य ना. आमी जायते पटी वापरचो तो तिखे पालो आमच्या हातांत चिरडिल्या शिवाय ताचो स्वादीक परमळ सुटना. आमी ह्या जेजूक स्वागत करता आसतना वापरलो धूप उज्यांत घाल्या शिवाय तसो सुगंध द्रव भायर येना. मगचनो
एक जीव देवातावन एका आवयच्या गर्भातावन हे संवसारी जल्म जे जाल्यार त्या आवयन सांगतास बापायन जायतो त्याग सॅक्रिफायस केल्या शिवाय तो जीव हे संवसारी जिवंक साध्य ना. एका रुखान व्हड जावन वाडोवन बरें फळ दिवचें जाल्यार त्या रुखाचें एक बी मातयेंत लिपोवन कुसोवन किरलेल्या शिवाय फळ दिवंक शकना. हेंच आमी आयकल्लें देवाचें उतर आमकां सांगता बाबा भयणो. हांगासर एक विशय आमकां स्पश्ट जाता की त्यागा मुखांतर मात्र बरेंपण करूंक साध्य आसा. उडास्तवरा त्यागा मरिफात मात्र आमचें तें बरें जावंक साध्य आसा, बरेंपण जोडूंक साध्य आसा. पयल्यान पयलें ह्या आराधना वेळार आमच्या देवाचो त्याग सॅक्रिफायस आमी नियाळया. जुआंवचो वांजेल अध्याय 3 वाक्य 14 सांगता देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक समर्पण दिलो. सांगता म्हणया देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक कितें केलें? समर्पण दिलो, ओपूण दिलो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देवान आमचो मोग केलो. संवसाराचो म्हळ्यार संवसारी जिवनाच्या म्हज्या आनी तुमचो मोग केलो आनी ताणें त्याग केलो ताच्या मोगाक, जेजू क्रिस्ताक, ताच्या राजान, ताच्या वैभवान, ताच्या सांगातपणाक त्याग केलो आनी आमकां समर्पण दिलो. ते देखून बाबा भयणो आमी इतल्या बऱ्या देवाक आमी चिंतूंक ना, आमी भोगूंक ना. इतलो व्हरतो मोग तो आमी एक घडी भर तें गीत गावया, चिंतूंक ना, देखूंक ना. बसले कडेच देवाचो अपरमीत मोग आमी नियाळया. चिंतूंक ना, देखूंक ना, ये दोळा भोगूंक ना. असलो अपरमीत मोग चिंतूंक ना, देखूंक ना, ये दोळा भोगूंक ना. असलो अपरमीत मोग जेजूचो अपरमीत मोग, जेजूचो अपरमीत मोग. तळनाचलो घडनाचलो उंचायेक मेळनाचलो जेजूचो अपरमीत मोग. मोगाळ बाबा भयणो देवाचो मोग आमी नियाळलो. देवाचो मोग म्हळ्यार त्याग असो सॅक्रिफायसान भरलेलो. देवाक आमी अर्गां दिलीं. आमच्या मतींत आटापूंक जायना तसलो तो एक वर्तो मोग देवान आमचे थंय दाखयला. आमी मुखारसून पळोवयेत. रोमाकारां बरयलें पत्र अवस्वर 5:8 ओळ बरें कर नायका. आमी पातकी आसल्या तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आनी आमचो मोग केलो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. सांगता म्हणया आमी पातकी आसल्या आमी पातकी आसल्या तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो. तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो. असो अर्थ बाबा भयणो. जेजून आमचे खातीर सॅक्रिफायस केलो, आमचो मोग केलो म्हळ्यार आमचे खातीर ताणें जीव दिलो. आनी आज ह्या जेजूच्या मोगान आमी आसा. ताच्या सॅक्रिफायसा वरवीं, ताच्या आमोलीक रक्ता वरवीं आमकां धुवन ताणें न्हाणयलां. त्या देखून आज तुमच्या मतींत मस्त बेजाराई,
वा आनी कितें तुमी घेवन आयल्या जाल्यार वा दादोसकाय घेवन आयल्या जाल्यार जेजूच्या पांया तळ समर्पण दिवया. आमी चिंतूंक ना असली दया मया जेजूतान आमकां मेळ्ळी, त्या जेजूक आमी अर्घ दिवया, ताचो मोग आमी नियाळया. असली दया मया जेजूतान ह्या आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या फिरगजांचेर, आमच्या समुदायाचेर, आमच्या भावा भयणीचेर ह्याच जेजू मरेपात वाडल्या, त्या जेजूक एक कुटुंब जावन आमी अर्घां दिवया. चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळावे भोगूंक ना, असली दया मया चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळावे भोगूंक ना, असली दया मया जेजूची दया मया, जेजूची दया मया, कळनासले घडनासले उंचाये मेळनासले जेजूची दया मया. बाबा बहिणो, देवाचो त्याग सॅक्रिफिस आमी नियाळन ताका अर्घां दिली. देवाचो पूत जेजू क्रिस्त ताचो मोग नियाळन, ताची दया माया नियाळन ताका आमी अर्घां दिली. देवा जेजू उपरांत आमकां आसची सदां न्हीत आमी देवाचे मुखामळ पळोवची. आमचे आवय बाय पळय आमचे मालगडी आसात, तांचो मोग म्हळ्यार तांचो सॅक्रिफिस त्याग. एक घडी भर आमी दोळे धांपया. आमच्या दोळ्या मुखार आमच्या आवय बापायचो मोग आमी नियाळया. तांणी आमकां जल्म दिल्ल्या त्या घडयेंत हांव आज थोड्यांच्या आवय बापाय मरण मोलाव जावंक पुरो तरी उगडा सकाडा तांचो सॅक्रिफिस कितलो. आमच्या खातीर विविध योजना घालून आनी ती योजना जारी करच्याक जायतो त्याग सॅक्रिफिस न्हीद घडोवन पावसाक वताक म्हणले बरी घडोवन घाम वाळोवन थोडे फुटे रगत वारोवन आमच्या आवय बापायनी त्याग सॅक्रिफिस केला. जुवांव सवांजेल अध्याय 15 वाक्य 13 सांगता, आपल्या इश्टा पासो तूं आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. जेजून तो दिलो आनी आमच्या आवय बापायनी तो आमकां दिला. काळ जाता हांव देवाक आनी आमच्या आवय बापायक आमी अर्घां दिवया. आमच्या वडिलांचो मोग नियाळया आनी तांची शांत समाधान तांणी देवातावन जोडुल्लें, आमच्या कुटुंबांत भरिल्लें. आज आमच्या आवय बापाय मरेपात, तांच्या बेसांवां मरेपात, तांच्या मागण्या मरेपात, तांच्या बऱ्या साल समकने मरेपात, तांच्या बऱ्या हजरपणा मरेपात, तांच्या बऱ्या संगतपणा मरेपात. बाबा भयणी, आज म्हज्या आनी तुमचे थंय, म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत, म्हज्या आनी तुमच्या बेसांत, म्हज्या आनी तुमच्या कुटुंबांत चिंतूंक नातलें समाधान देवान आमच्या वडिलां मरेपात दिलां. आमी अर्घां दिवया. चिंतूंक ना देखूंक ना असलें समाधान देवान आवय बापाय मरेपात आमकां फावो केल्लें. चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळावे भोगूंक ना, असलें शांत समाधान. चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळावे भोगूंक ना, असलें शांत समाधान. जेजूचे शांत समाधान, जेजूचे शांत समाधान. तळनासले घडनासले उंचाये मेळनासले जेजूचे शांत समाधान. बाबा भयणी, जुवांवचें पयलें पत्र अवस्वर 3:16 वळ अशें सांगता, आमी आमच्या भावा भयणी पासत आमचो जीव दिवंक जाय. म्हणा आमी आमच्या भावा भयणी पासून आमचो जीव दिवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. आमी दिवंक जाय बाबा भयणो, कित्याक जेजून ताचो जीव आमकां दिला.
आणि हो जीव आमी एकामेका खातीर झरोंक आसा आणि ह्या जिवितांत वळची ती सकत म्हजे साकीच हांवें सांबाळचें न्हय पेल्या खातीर आणि हें करच्याक बेसांव जोडच्याक आमी हांगासर आयल्या. सांफावल एफेसकारांक बरोवन सांगता आवस्पर 5 दुसरी ओळ क्रिस्तान आमचो मोग केलो आणि आपणाकच आमचे पासो देवाक मानवल्लें सुवासीक बलिदान कसो समर्पण दिलो तशेंच तुमी मोगान जियेया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. क्रिस्तान आमचो मोग केलो एक सुवासीक बलिदान भेटयलें तशेंच तुमी करा म्हणून देवाचें उतर सांगता. आनी अशें जियेल्ले वरवीं म्हज्या भावा भयणी खातीर जिवीत जरयले वरवीं बाबा भयणो आमकां मेळटा सुडका सोडवून. ही सुडका सोडवून आमच्या जिणेंत आमी मागून घेतल्या. आमच्या बाबा भयणी खातीर जिवीत आमी जियेल्ले वरवीं आमी चिंतूंक ना असलें समाधान असली गोडसाण असली सुडका त्यो घडी आमी उगडासा काडया. आमी पयन करन वेता आसतना अवघडाक बली जावचे संदर्भ आसले देवान आमी चिंतनांतले बरी म्हाका राखून व्हेलां त्यो घडी आमी उगडासा काडया. हांव आनी तुमी आमच्या बेसांत जियेवन आसा. हो बेस म्हाका नाका काजरी जिवीत म्हाका नाका म्हाका एकसुरें आसचें बरें म्हूण चिंतप आमी आटयल्लें आसा. आनी ह्या वेळा चिंतनांतले बरी आमकां त्या वायट चिंतपांतून सुडका मेळ्ळ्या आनी आमी आमच्या बेसाचे कायदे पळोवन परत नवें जिवीत आमी जियेवन आसा. थोडे फावटी हांव आनी तुमी अविश्वासपणान जियेल्या पूण तेच अविश्वासपणांत मुखार सोंक देवान आमकां सोडूंक ना. आमकां ताणें राखलां सांबाळलां. त्यो घडी आमी उगडासा काडया. आमकां देवान सुडका दिल्या. आमकां देवान कठीण ख्यास्तींतलें राखलां सांबाळलां. ह्या पासून आमी अर्गां दिवया. बाबा भयणो आमी दिसपडतो ग्रास सोडता आमी कुली काम करता आमच्या शेतापाट्यांनी वावरता आमी बिझनेस करता आमची भाऊ भयणी परगांवांत आसात आनी थोडे फावटी आमकां सलवणी लाभिल्ली आसा पूण त्या सलवणीच आमकां शाश्वत जावंक ना पूण आमकां जैत मेळ्ळां आमकां सुडका मेळ्ळ्या. आमकां सलवणी निरंतर ताणें दिवना जैत आमकां निरंतर जावन मेळ्ळां. ह्या पासून चिंतनांतल्या ह्या घडये पासून आमी देवाक आमच्या जेजूक अर्गां दिवया. चिंतूंक ना देखूंक ना हे दोळावें भोगूंक ना असली सुडका सोडवून. चिंतूंक ना देखूंक ना हे दोळावें भोगूंक ना असली सुडका सोडवून. जेजूची सुडका सोडवो जेजूची सुडका सोडवो तळनासले घडनासले उंचा एक मेळनासले जेजूची सुडका सोडवो. बाबा भयणो देवाक आमी अर्गां दिली जेजूची आमी स्तुती केली. आमच्या आवय बापायचो उगडास आमी काडलो आनी तो सगळें आमच्या जिवितांत आपूण आसा. इतलें बरें केल्ल्या देवाक आमी हरसितना ह्या वेळार आमची अस्कत काय उगडासा काडया. आमी अस्कत कांयत रावून जेजूक आराधन करचें नाका. आमचें सबारांचें जिवीत थोड्या मापानपणी सुखी दाड जालां. आमच्या जिवितांत बेजाराय रेवटल्या. कुटुंबांत जायपर्ते आसल्यार कुटुंबांत मनशां आसल्यार आमकां एकसूरपण दसून आसा. उलोवंक मनशां आसल्यार एकामेकाचें उलोवणें आमकां संतोशाचें जावना. बाबा भयणो आमचें जिवीत कश्टार आसा. सबार जाणांनी सांगचें आसा फादर म्हाका कितेंच उणें ना. काम करूंक बरो एक वावर आसा. देवान बरी पती फावो केला. मोगाच्या सक्रामेंतान बरीं भुरगीं आसात.
बरें शिकप तांकां फावो जाला तरी आमकां समाधान ना. आमचें समाधान दुसऱ्या कोणानच वगडावं ना. आमच्याच अस्कतकाय वरवीं वगडावन घेतलां बाबा भयणो. आमी कोणाकच दुरसोवचें नाका. आमी कोणाकच बोट दाखोवचें नाका. आमच्या देवाक सवाल घालचे नाका. आमच्या अंतस्करणाचेर दिश्ट घालया. ಬದುಕು ಕೆನ್ನ ಬರಡಾಗಿದೆ. ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಚೈತನ್ಯ ನಿನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ದೇವ ನೀ ಮೂಡಿಸು, ನೀ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡು, ಬಲಪಡಿಸು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆರೈಸಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸು. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಮಮತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಯೇಸುವೆ ನೀ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಬಾ. ಬದುಕೆನ್ನ बरडाಗಿದೆ बाबा बहिणो. आमचे अस्कत सै मुक्ते करया सोम्या मुखार. जेजू पळयता म्हजे आनी तुमचे भितरले सैम. त्या भितरल्या सैमाक ह्या संवसारी वस्तू वरवीं रूप हाडूंक जायना. त्या भितरल्या सैमांत पदकांत जाल्ले कांय रंबुल्ले ते खत काडूंक जायना. गोमसाराच्या सक्रामेंता मरिपात, जेजून दिल्ल्या बक्षांनी मरिपात मात्र बाबा बहिणो आमकां बक्षांनी समाधान जोडूंक साध्य आसा. आनी हो वेळ जावन आसा म्हजे वैयक्तीक अस्कतकाय आमचे उणेपण सोम्या मुखार उक्तें करचें. जेजू पळयता आमचे काळीज आनी मोन उक्तें करया. गायन कर संग्या ಬದುಕೆನ್ನ ಬರಡಾಗಿದೆ. ಅತಿ ದೂರ ನಡೆದು ದಣಿದೆ, ಮರೆತು ನಿನ್ನ ನಾ ಸಾಗಿದೆ. दोळेदापून भक्तीपणी गायन करूया. ಬದುಕೆನ್ನ ಬರಡಾಗಿದೆ, ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತೆಯಾಗಿದೆ. ಬದುಕೆನ್ನ ಬರಡಾಗಿದೆ, ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತೆಯಾಗಿದೆ. ಚೈತನ್ಯ ನಿನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ದೇವ ನೀ ಮೂಡಿಸು. ಚೈತನ್ಯ ನಿನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ದೇವ ನೀ ಮೂಡಿಸು. ಅತಿ ದೂರ ನಡೆದು ದಣಿದೆ, ಮರೆತು ನಿನ್ನ ನಾ ಸಾಗಿದೆ. ಅತಿ ದೂರ ನಡೆದು ದಣಿದೆ, ಮರೆತು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಸಾಗಿದೆ. ಕರುಣಾಳು ದೇವ ದಯೆ ತೋರಿಸು, ಕರುಣಾಳು ದೇವ ದಯೆ ತೋರಿಸು. ಕರುಣಾಳು ದೇವ ದಯೆ ತೋರಿಸು. ಕರುಣಾಳು ದೇವ ದಯೆ ತೋರಿಸು. ಮುನ್ನಡೆವ ಪಥ ತೋರಿಸು, ಮುನ್ನಡೆವ ಪಥ ತೋರಿಸು. ಬದುಕೆನ್ನ ಬರಡಾಗಿದೆ, ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತೆಯಾಗಿದೆ. ಚೈತನ್ಯ ನಿನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ದೇವ ನೀ ಮೂಡಿಸು. ದೇವ ನೀ ಮೂಡಿಸು. ಬದುಕೆನ್ನ ಬರಡಾಗಿದೆ, ಚಿತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತೆಯಾಗಿದೆ. ಚೈತನ್ಯ ನಿನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ದೇವ ನೀ ಮೂಡಿಸು. ದೇವ
हालेलुया 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 देवाचो मोग नियाळ्ळे वरवीं जेजूच्या मोगांत रावले वरवीं आमची अस्कत काय धर 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 म्हूण आमकां दिसताली आनी ती जेजूक आमी समर्पण दिली. आतां पवित्रत्मो आमकां हर एकल्यांक परिशुद्ध करता. त्याग सॅक्रिफिसान बरयल्लें आमचें जिवीत आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत रुतां जायचें जाल्यार आमी कशें जियोवचें आमकां कळीत आसा. मोग करचो म्हळ्यार त्याग करचो, सॅक्रिफीस करचो. ताका दृश्टांत देवाचो मोग, जेजूचो मोग, आवय बापायचो मोग तुमचे मुखार दवरलें. तर बाबा भयणी आमी आमच्या काळजांत तो मोग रुतां करचें जाल्यार थोड्यो संगत्यो आमच्या जिणेंत आमी अनुकरण करूंक जाय. पयलें आमी हर एकल्याने निस्वार्थपणी जियेचे, सेल्फलेस लायफ. फिलिप्पी घरां बरयलें पत्र अवस्वर 2:4 अशें सांगता. स्वार्थाक पडून वा पोकळ दौलते खातीर कसलेंच तुमी करिनाकात. बगार कलत्या मनाचे जावन हेरां तुमचे प्रास चड बरी म्हूण तुमी लेखा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया. बारीक कश्टाचें काम बाबा भयणो. आमी कितलीं जाणां तयार आसा एकामेका म्हजे वरणी तूं बरो, म्हजे वरणी चड तूं बरी, म्हजे वरणी चड बरी तूं एक आवय बापूय, म्हजे वरणी चड बरो तूं ह्या जाक हांव आनी तुमी सांगूंक शकता. जायते पोटी आमी आमचेंच वडपण प्रगट करता, गजयता. हांव बरो, हांव बरो, हांव बरी, म्हजें बरें, हांवें सांगचें सगळें सारकें. पूण देवाचें उतर सांगता निस्वार्थपणी जियेले वरवीं तो सॅक्रिफिसान भरलेलो मोग आमचें तें रुतां जाता. त्या देखून स्वार्थाक पडून पोकळ दौलते खातीर कसल्याच ह्या तात्कालीक सुखा खातीर आमी जियोवचें न्ही. कलत्या मनाचें जावन हेरां तुमचे प्रास चड बरी म्हूण लेखूंक जाय. प्रकृतींत आमकां मेळटात ते मोवाचे मूस एक समुदाय जावन जियेतात आनी त्या मुसाक एक राणी म्हणलो मूस आसा, व्हडलो मूस. आनी त्या मुसाक हे उरले मूस पुरो कलतेपणान जियेतात. हांवें चड गोडशें हाडलां म्हूण ते वडपण सांगनात. तांच्या तांके प्रमाणे कलतेपणान ते हाडतात. तांच्या खातीर ते तालास करनात, एकामेका पासून ते तालास करतात. त्या देखून बाबा भयणो आमचे थंय खरो सॅक्रिफिसान भरलेलो तो जेजूचो मोग उरोचे जाल्यार आमी निस्वार्थपणी जियेचे. आनी दुसरें आमकां कितें जाय, हर एकल्या थंय एक बिरमोतीचें, एक कोनवळेचें काळीज आसूंक जाय. काळीज सगळे कडेन आसा न्ही गी, आसा की ना? हे देवा, काळीज नातली पुरो आत वयर गेला. स्पश्ट जालें, काळीज आसा. पूण आमी सांगलें आसा ह्या ताचें काळीज दारूण काळीज, रगत नातलें काळीज म्हूण आमी सांगता. पूण बाबा भयणो कोलोसे घरां बरयलें पत्र अवस्वर 3:12 सांगता देवान विसून काडलेली तुमी, हांव म्हणना
सांपवलू पवित्रत्म्याच्या कृपेन बरोवन सांगता देवान वेचून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची. कोणे वेचून काडलेली आमी? उलयनात न्ही. कोणे वेचून काडलेली आमी? भिये नाकात देवाचें नांव सांगूंक. त्या देखून कनवळ्याचे, दयाळ्याचे, दीनपणाचे, मोवाळ्याचे आनी सोंसणेक्याचे काळीज तुमकां आसोवंक जाय. आसा गे पळया, आतां घालून पळोवंक जायना. एक पट दोळे दापून तुमच्या काळजाचेर एक नदर घाला पळया, एक घडीभर. म्हजें तें दीनपणाचें, सोंसणेक्याचें, कनवळ्याचें, बिरमोतीचें काळीज आसा गे म्हणून. तुमकां कोणा कडेन सड्ड राग आहा पळय, आतां उडासा हाडा. आतां काळीज उण जाता भितर, आत्तां पुट्टा कोणा. बोक्सांनी दिया म्हणटना थंड तांबडें जाता, अस्ट्यो वयर येतात. कित्याक? आमचें तें दीनपणाचें, सोंसणेक्याचें, बोक्सान्याचें, समजोन्याचें काळीज ना. रागा वरवीं, द्वेशा वरवीं तें कठोर पत्राचें काळीज जालां. थोड्यांक म्हणे भोगतेत आसा आतां, थोडी म्हणे मतीन चेरू करनात म्हाकाच. हें काल्या काळीज उगडासा काडटा गे म्हणून. बाबा भयण न्हू, प्रकृतीन एक व्हडली एक मनजात मेळटा, हस्त एलिफंट, व्हडली एक मनजात. पूण तिच्या पंगडा मदें आनी एका हस्तीक म्हणी काय म्हणी मार जालो, आनी एका हस्तीक काय म्हणी आपाय जालो. ही हस्त बिरमोत पावता, कंगाल जाता, पाटी बसून तिका उखलता, तिका सोंडयेंत धरून वयर हाडटा. आज आमची भाव भयणी, म्हज्याच कुटुंबांत म्हजो बाब, म्हजी आवय, म्हज्याच रक्त संबंधाचे भाव भयणी कश्टांत आसा जाल्यार आमची सोंडी सोडया, ती हस्तेची सोंडी. आमचें काळीज रडता गे बाबा भयण. म्हजो सुबापूय आज कश्टार आसा आनी एका बाबा सांगाता आसा. कालेगी चिल्लर संगती खातीर आमकां राग आसा, तो मरणाचे थंडीर आसा. आमी कितलीं जाणां ताचे दिश्ट घालूंक वचना. वय गे न्ही, ओगेत रावल्यात. आमल्यार तुमी वेतात न्ही गे, तुमी वेतात. बाबा भयण, आमचें तें सोंसणेक्याचें, दीनपणाचें काळीज आसूंक जाय. तिसरें आमचें तें आसूंक जाय ह्युमिलिटी, खालतेपण. आमकां खालतेपण आसूंक जाय. त्या देखून जाकोबाचें पत्र आवस्वर 4 वाक्य 10 सांगता, सोम्या समोर तुमकांच खालती करा. कोणा समोर? व्हडल्यान सांगा, व्हडल्यान सांगाचें. आनी तो तुमकां उंच उबारतलो. प्रेज द लॉर्ड. कोण उंच उबारतलो? कोण उंच उबारतलो? सोमी. मोरयेच्या स्तुती गायनांत आमकां वाचूंक मेळटा. लुकाचो वांजेल आवस्वर 1:52 ओळ सांगता, किरकोळांक, खालत्यांक उंच उबारतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बाबा भयण, आमचें तें खालतेपण आसल्यार आमच्या जिवितांत कितले कश्ट संकश्ट येवन दीत, देव उंच उबारता, कृपेन भरता. सो तें भोव गरजेचें ह्या प्रस्तुत काळार. पेशन्स, सोंसणेकाय, सोंसणेकाय जाय. त्या देखून सांपवलू कुरिंतकारां बरयल्या पयल्या पत्रांत आवस्वर 13 ओळ मोगा विशयान सांगता आसतना तो सांगता, मोग सोंसणीक, मोग बाडाय उलयना. आतां तुमी हर एकले उगडासा काडा. विशेश काजरी बेसान जियोवची. हर एकले उगडासाडीचे, पूण काजरी बेसान जियोवची. मोग सोंसणीक. कितलो सोंसणीक तुमचें तें आसा? तुमच्या दादल्यांनी तुमकां थोडे फावटी दोशी दिता आसतना सोंसतात की तुमी? ते मोगान दिवचे पळय. मोग सोंसणीक. आनी तुमी दादले स्त्रियांनी थोडे फावटी तुमकां कठोर जाता आसतना सोंसतात की ना? तर मोग सोंसणीक बायबलान मात्र गी. बाबा भयण, आज जायते फावटी आमकां घरा इगर्जेंत पोरशेतांत मागलें तक्षण मेळचें. आज आमचो भावार्थ
इन्स्टंट फेथ जावंक पावला. आतां पळया, इन्स्टंट कॉफी म्हण आसता, म्हळ्यार तक्षण पिठो आनी काले पुरो आसता, हांगा दमलेक्षण ग्लासान कॉफी पडोवचें. ती जिवाकी बरी न्ही, कलिपरी पिड्या येता. तशें आमचो भावार्थी इन्स्टंट बिलीफ, इन्स्टंट फेथ अशें जाल्ले वरवीं बाबा भयणो आमच्या जिवितांत प्रगती आमकां दिसना. काजर जाल्यार तक्षण भुरगीं जाता ते. आतां इल्लें चड जालें म्हजें डेंगी. काजर जावन 9 म्हयने म्हणी राखचे. सेमिनारीक भरती जाल्ले फादर जाता ते 10-12 वर्सां राखचे. एक माडयेची रोपी लायली तक्षण दुसरे दिसा फळ दिताय ना. बाबा भयणो देवा कडेन सोंसणीकायेन मागचे. मागले मेळटा मनसर आमी मागचे. हर एकाक ताचो वेळ आसा आनी त्या वेळाक आमी राखून रावचे. आनी निमाणे बाबा भयणो आमच्या जिवितांत जेजूचो खरो मोग रुता जायचे जाल्यार आसचे बोगसाने देवाचेर विश्वास. एफेसकारांक बरयलें पत्र आवास्वर 5:32 वळ सांगता, देवान तुमकां बक्षिल्यांत तेच परी तुमी उदार मनाची जावन एकामेका बक्षिया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देवान तुमकां देखून तुमी उदार मनाची जावन वचून बक्षिया. पळया, मागीर बक्षिता हांव न्ही गे, मागीर बक्षिता. बाबा भयणो देवाचेर विश्वास दवरा. एफेसकारांक बरयलें पत्र आवास्वर 4:6 वळ सांगता, कसलोच कंत हुस्को धरी नाकात. हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान कळीत करा. त्या देखून आमी दिंबेर पडया. आमची कंत हुस्को पवित्र आत्म्याच्या ह्या गिता मरेपात जेजूक समर्पण दिवया. आनी तसो पवित्र आत्मो ह्या वेळार आमी मागल्लें आमकां दिवच्याक तो बेसावांनी भरता. परिशुद्ध आत्मने निन्न सांगवू संतोशा आमकां हर एकल्यांक समाधान जाय तें आमी मागया. आमचें काळीज आमी पवित्र करया. परिशुद्ध आत्मने निन्न सांगवू ಸಂತೋಷವೇ ನೊಂದು ನಾ ಬೆಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶವೋ ಆನಂದವೇ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೆ ನಿನ್ನ ಸಂಗವೋ ಸಂತೋಷವೇ ನೊಂದು ನಾ ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶವೋ ಆನಂದವೇ. ಶಾಂತಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ವರವಾದ ಯೇಸುವೆ ಅಭಿಷೇಕನಿ ಮಾಡುವ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕಷ್ಟವ ಸಹಿಸಲು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಲ ನೀಡುವ. ಶಾಂತಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ವರವಾದ ಯೇಸುವೆ ಅಭಿಷೇಕನಿ ಮಾಡುವ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕಷ್ಟವ ಸಹಿಸಲು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಲ ನೀಡುವ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ ನಿನ್ನ ಸಂಗವೋ ಸಂತೋಷವೇ ನೊಂದು ನಾ ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶವೋ ಆನಂದವೇ. ಪಾಪದ ಪುಣ್ಯದ ಅರಿವನ್ನು ನೀಡುವ ಜ್ಞಾನದ ಆತ್ಮನೇ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವನ ಮಾರ್ಗವ ತೋರುವ ಪ್ರೇಮದ ಆತ್ಮನೆಂಬ ಸಂಗತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ ನಿನ ಸಂಗವೋ ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ನೊಂದು ನ ಬಂದಾಗ ನಿನ ಸ್ಪರ್ಶವೋ ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ಆನಂದ ಆನಂದವೇ आनंद आनंदवे मौन रबून कितें मागोंक आसा ह्या निमाणे घडये जेजूचे बेसामां जोडच्याक मागा तुमी घेतल्यात विश्वासान मागा आनी तुमकां कंडी जावन सरकीची दारां उक्ती जातली आज तुमी कश्ट घेवन आयल्यात तेसावां घेवन आयल्यात फाटीं उरी नाकात जेजूक समर्पण दिया आमी मागच्या पयलेंच जेजू आमकां दिता माथेवाच्या वांजेलान अवस्वर इकरा आमकां सांगता मागच्या पयलेंच ताणें आमकां दिलां त्या देखून विश्वासान अर्गां दिया म्हाका तुवें दिलां जेजू बरी भलायकी दिल्याय समाधान दिलाय कुटुंब दिलाय हांवें मागनासतना सगळें दिलाय आनी कितें दिवंक आसा जेजू ह्या बेसावा मरिपा दिता बेसावा जडच्याक गीत गावया Yeteavoda Sacramenta Sastrang Naman Koruya Purvilya Rupa Bodla Novioriti Adarya Sovon vecha askat vishwam Bavartache baldevya Zashe bapa tashen sputa Ulasani stutisa Podvi maima sasna sasna Yekastalya narsita Tukado gancha spirita Samasami navarta Amen. प्रार्थूया हे देवाचे सक्रमेंत काल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडला तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच सामचें थंय आमी दिसपट्टे भोगे सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेऱ्याक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर तुजी येता आनी रास करताय सासनाच्या सासना Amen. तुझे रावपात्येता जेजू मोगाळा तुझे रावपात्येता जेजू मोगाळा कष्टाची मोडा मुझे आयल्या वेळा तू
तुझे रावपात येता जेजू मोगाळा तू म्हजो इश्ट इश्ट मोगासो हर एक गरजे म्हाका पावसो तू म्हजो इश्ट इश्ट मोगासो हर एक घडये म्हाका पावसो तुजेर रावपात येता जेजू मोगाळा संतोषाच्या उमाळ्यांनी भरून काळजां आमची तुझे देव उबारून तुका हरसून तुका वर्णून गायता एकाच ताळ्यां वंदन तुका सोमिया वंदन तुका दनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका दनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा त्यागान मोगान जियोंक आमकां शिको संसार म्हणल्या शेतान तुज्या वावरो फावो केलाय तुज्या मोग्यान घाल तूं बेसेर बेसां वंदन तुका सोमिया वंदन तुका दनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. आयच्या देवस्तुतेंत आमकां मेळचो संदेश बाबा बेन्नो देवाचो मोग पेल्याच्या खऱ्या आनी नितळ मोगांत आटापून आसा. देवाक देवा हांव तुजो मोग करता म्हूण सांगूंक सलीस पूण म्हज्या बाबा भयणीचो मोग करूंक इल्लेशे कश्ट तातूंत कश्टांचें आमी पयलें करया तातूंत जैत जोडया आनी देवाचो मोग बरोवन अमतोच्या मापान आमकां मेळटलो. हात आमी जोडया. जायते फावटी आमच्या बाबा भयणीचो मोग करिनासतना म्हजें जिवीत सुखी दाड जालां सुकोन गेलां. देवान कितली बेसांवां दिल्या रे आमचें जिवीत आनीक जिवसानेर बरोवना. हाका कारण आमच्या बाबा भयणीक आमी सांडले वरवीं तांचो मोग करिनातले वरवीं पातकाची दूख धरया. देवा लागचें एकामेका लागचें बोक्सांनी मागून सांगता म्हणया हांव पातकी सर्व पदविरा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो तुजो कोणी हांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटां धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागे वो सदांच हांव कुवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक
आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव बाप आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, सांजुजे वाजाक परजळेत मागणी आनी दुबळेकायाची जिणी जियो तुज्या परजेक देखे बरेत जिविता मुखांतर साक्षींक फावो केल्ल्या पासो आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबळेकायाच्या स्पिरितान नव्या जिणेची साल धरूंक फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासना. एझेकियल प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पराचो हात मुजेर आयलो. ताणें सर्वेस्पराच्या आत्म्या उदेशी म्हाका भायर व्हेलो आनी एका फलक्या मदें दवरलो. ते फलके हाडांनी भरिल्ले. तांचे मदें तांणी म्हाका भोंवडायलो. हाडां व्हड संख्येन फलक्यान पडून आसलीं आनी तीं सारकीं सुकुल्लीं. ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, ह्या हाडांक परतून जीव येत गाय. हांवें जाप दिली, सर्वेस्परा देवा, तें तूं जाणाय. तेदना ताणें म्हाका म्हळें, ह्या हाडांक प्रवाद कर आनी तांकां सांग, सुक्या हाडांनो, सर्वेस्पराचें उतर आयका. ह्या हाडाक सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, हांव स्वास तुमचे भितर सरसो करतलो आनी तुमकां जीव येतलो. हांव तुमचेर शिरो घालतलो आनी तुमचेर मांस वाडशें करतलो. हांव तुमचेर कात दमतलो आनी तुमकां स्वास दितलो आनी तुमी जियेतल्यात. तेदना हांव सर्वेस्पोर म्हूण तुमकां कळीस जातलें. म्हाका फर्मयल्ले प्रमाणे हांवें प्रवाद केलो. हांव प्रवाद करता आसतना एक आवाज आयकलो. एक कडकड जालो आनी हाडां लागीं सरून हाडाक हाड जोडून आयले. हांवें पळयलें आनी तांचेर म्हाका शिरो दिसल्यो. तांचेर मांस वाडटले आनी कात दांपोवन येतली, पूण तांचे भितर स्वास नासलो. ताणें म्हाका म्हळें, स्वासाक प्रवाद कर, मनशा पुता, प्रवाद कर. स्वासाक सांग, सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, स्वासा, चाराय वाऱ्यांतलो ये आनी ह्या मेल्ल्यांनी जियोंचे खातीर तांचेर स्वास सोड. ताणें म्हाका फर्मयल्ले प्रमाणे हांवें प्रवाद केलो आनी स्वास तांचे भितर सरलो. तांकां जीव आयलो आनी आपल्या पांयांचेर तीं उबीं रावलीं, एक व्हड आगणीत सैन्य. तेदना ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, हीं हाडां सगळे इस्रायेलाचे घराणे. तीं म्हणटात, आमचीं हाडां सुकल्यान, आमचो बरवसो नपयस जाला, आमचो सत्यानाश जाला. देखून प्रवाद कर आनी तांकां सांग, सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, म्हजे परचे हांव तुमचे फोंड उक्ते करतलो आनी तुमच्या फोंडांतली तुमकां भायर काडटलो. हांव तुमकां इस्रायेलाच्या देशान परतून हाडटलो. म्हजे परचे हांव तुमचे फोंड उक्ते करतलो. तेदना हांव सर्वेस्पोर म्हूण तुमकां कळीत जातलें. हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी जिवन जातल्यात आनी हांव तुमकां नव्यान तुमच्या देशान हाडटलो. तेदना हांव सर्वेस्पोर उलयलां आनी हांवें हें केलां म्हूण तुमकां कळीत जातलें. उलयता तो सर्वेस्पोर देव. देवाचें उतर हें.
जगात. श्लोक सोम्याक दिनवासुया कित्याक तसो मोग सासनाक बाळता. सम्यक दिनवसया कित्याक तसो मोग ससनाक बाळटा. अशें म्हणून सर्वेस्परान सोडयल्यान ती दुस्मनाच्या हातांतली निवारल्यान ती उदेंती आनी अस्तमी उत्तरे आनी दक्षिणा म्हण पयशिल्ल्या गांवांत हांव एकठांय केल्यान ती. श्लोक सम्यक दिनवसया कित्याक तसो मोग ससनाक बाळटा. थोडी मरुभुमीन थोडी आरण्यान हेणे तेणे भोंवताली आनी वस्ती करूंक जाता तसल्या शहराची वाट तांकां मेळूंक नासली. बुकेन आनी तानेन ती वळवळताली आनी जीव सोडूंक ती तयार जाल्ली. श्लोक सम्यक दिनवसया कित्याक तसो मोग ससनाक बाळटा. तेदना तांच्या गरजे आकांतान सर्वेस्पराक तांणी उलो मारलो आनी तांच्या संकश्टांतली ताणें तांकां निवारली आनी वस्ती करूंक जाता तसल्या शहरान पावासर नीट वाटेन ताणें तांकां चलोवन व्हेली. श्लोक सम्यक दिनवसया कित्याक तसो मोग ससनाक बाळटा. ताच्या मोगा पासत मनशा खातीर ताणें केल्यान त्या विस्मिता पासत ताणें सर्वेस्पराक अर्गां दिवंक फावो. कित्याक ताणें तेल्या आत्म्याक तो दादोशी करता, भुकेल्यांक बऱ्या वस्तूंनी तो भरता. श्लोक सम्यक दिनवसया कित्याक तसो मोग ससनाक बाळटा. उद्गार Alleluia. 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 तुझ्या वाटो म्हाका शिकय सर्वेस्परा, तुझ्या सताच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर. Alleluia. 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 सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. समाते वापर माने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजून साधू सेवाचें तोंड दपयलें म्हूण आयकून फरीजेव सांगाता मेळ्ळे आनी तांच्या मदले एकल्यान जेजूक पारखूच्या इराद्यान अशें सवाल केलें, मेस्त्री नियमशास्त्राचो अती वर्तो उपादेश खंयचो? जेजून ताका जाप दिली, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्पराचो तुज्या देवाचो मोग कर. होच अती वर्तो आनी प्रथम उपादेश. आनी दुसरोय ताचे सारको, तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. ह्या दोन उपादेशांचेर सगळे नियमशास्त्र आनी प्रभातांचे उतर बांदून आसात. देवाचे उतर हे वतनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो, देवाचो खरो मोग पेल्याच्या नितळ मोगांत आटापून आसा म्हणलो संदेश आमी मोठ्यान नियाळया. आमी दिसपडते वापारच्या नाणयाक दोन कुशी आसात. बुकांतल्या हर एका कागदाक दोन पानां आसात. हर एका बागलाक दोन कुशी आसात, भितरली कूस भायली कूस. हर एका न्हंयक दोन तडी आसात, आलतडी आनी पलतडी. तशेंच बाबा भयणो, दोन अक्षरांनी बरोवच्या मोगाक दोन कुशी आसात, देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. देवाक आनी पेल्याक आमी पळोवंक जायना, आपणूंक साध्य ना.
पूण तो मोग आमच्या काळजांनी त्या देवाक आमच्या काळजांनी भोगयेता. मोगाक आनी देवाक रूप ना, एक निर्दिश्ट आकार ना, पूण तांकां एक विशेष भयंकर सकत आसा. आनी ती सकत पेल्याच्या मोगांत आटापून आसा. त्या पासून आयची वाचपां, आयची देवस्तुती देवाचो खरो मोग पेल्याच्या नितळ मोगांत आटापून आसा म्हणलो संदेश दिता. बाबा भयणो, आमी वापरच्या नाणयाचे एका कुशीक कांय रूप ना जाल्यार त्या नाणयाक मोल ना. आमी सुकोवन दिल्यार घेवचो फाटी फुडें पळयता, घेवचें गे सोडचें गे म्हूण चिंता. तशेंच आमच्या काळजांनी आमच्या पेल्याचो मोग ना तर आमच्या देवस्पनाक, देवाच्या मोगाक, आमी हांगासर करच्या घरांनी करच्या मागण्याक, बेटोवच्या मिसाच्या बलिदानाक, आमी करच्या आराधनाक, नोवेनाक अर्थ ना बाबा भयणीनो. चिंतून पळया, मोल ना, सकत ना. आनी हो विशय देवाच्या उतराचे सक्तीन आमी नियाळ करया. देवाचें उतर ह्या विशयांत कितें म्हणटा? जर तर म्हज्या काळजांत म्हज्या भावा भयणीचो मोग ना तर आमी मिसाचें बलिदान भेटयता, मिसां दिता, दान दिता, महादान दिता, आराधन करता, कांय बरें जायत की? देवाचें उतर कितें म्हणटा पळोवया. जुवांवचें पयलें पत्र अबस्वर 4:20 अशें म्हणटा, कोणी जर हांव देवाचो मोग करता म्हणून आपल्या भावाचो द्वेश करता तर तो पडकिरो. आनी पडकिरे खंयची संतत, कोणाची संतत? जुवांवचो वांजेल अध्याय 8:44 सांगता, देवसाराची संतत. आमी कोणाची संतत? डावटाने आमी कोणाची संतत? तुमीच म्हळें बरें, देवाची संतत. देखून जो कोण देवाचो मोग करता ताणें आपल्या भावा भयणीचोय मोग करूंक जाय. त्या देखून भावा भयणो, आयच्या वांजेलांत नवो उपादेश एक मांदामेंत जेजून दिला आनी सांगला, तुज्या काळजान, तुज्या मनान, तुज्या सक्तेन, तुज्या सर्वेस परसो तुजो आनी तसोच तो तुज्या पेल्याचोय मोग कर. थोवळो आमी करच्या, आमी भोगच्या मोगाक संपूर्णता आसता. ना जाल्यार आमचो मोग अर्दो शिरकोवन आसता, संपूर्ण अनुभव करूंक जायना. दुसरें मातेवाचो वांजेल अध्याय 5:23 आनी 26 सांगता, तूं वेदी मुखार तुजी काणीक भेटोवंक वेताना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हूण तुका उगडासा घेत तर ती तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोडू, पयले वच आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा, उपरांत येवन तुजी काणीक भेटय. बाबा भयणी, मस्त फावटी आमी आयकलां विविध संदर्भांनी, जर म्हज्या भावा भयणी कडेन म्हजो संबंद बरो ना, हांवें पयलें तूं सारको करूंक जाय, मागीर हांवें काणीक भेटोवंक जाय. ना जाल्यार मिसाचें बलिदान बेसामाचें जायना. त्या देखून हर एका मिसाच्या बलिदानाच्या सुरवेर प्राजिताची रीत आसता. ज्या जाका आपोवणें दिता, एक घडी भर आमी दोळे धांपया, आमचें उणेपण आमी उगडासा काडया, देवा लागचें, बापा लागचें, एकामेका लागचें, बक्षाने मागया म्हूण थंयसरी उल्लेख करता. कित्याक? हें भेटोवचें बलिदान, येवकारिस्ताचें बलिदान विशेश सक्तेन भरलेलें. आनी तातूंय आमी कशें भाग घेता हें आमी समजून घेवंक जाय. तिसरें बाबा भयणीनो, मातेवाचो वांजेल अध्याय 14 आनी 15 सांगता, हेरांक तुमी बक्षिना जाल्यार तुमचो बापूय तुमचो गुण्या बक्षूंचो ना. जर म्हज्या भावा भयणीचो म्हजे लागीं मोग ना म्हळ्यार हांवें ताका बक्षूंक ना. जर हांव ताका संपूर्णपणे बक्षिता, देव बक्षिता आनी देवाचो मोग ताच्या मरेपात म्हाका वळता. मुखारसून बाबा भयणो, जाकोबाचो पत्र अबस्वर 2:9 सांगता,
मनशामध्ये एक थर करशा जाल्यार तुमी पातक आदरतात आनी अशें कायद्या प्रमाणे तुमी देवा मुखार अपराधी जातात. मनशा मुखार आमी बरे, मनशा मुखार आमी बागेवंत, मनशा मुखार आमी हर एक दिसा एक ना जाल्यार एका जाग्यार नवें नांव येता. आमच्या घरान एक एकटो मागणें करता, एकामेका आमी बागेवंत. पूण आमच्या भावा भयणी मुखार एक थर करता. प्रत्येक वाचता ऐका जाकोबाचें पत्र आवस्पर 2:9 मनशा मदें एक थर करशा जाल्यार तुमी पातक आदरतात आनी अशें कायद्या प्रमाणे देवा मुखार तुमी अपराधी जातात. समजलें गी तुमकां? समजलें वे? न्हिदल्या ते ऐका, बरें बरें सांगतना तुमकां न्हीद येता रे गी. ऐका, हें बरें गरजेचें बाबा बेन न्हू. गलातकारां बरयल्या पत्रान आवस्पर 5:15 सांगता ऐका, तुमी आमी येयलो तुमी एकामेका साबोन मांसां खातेल्यात आनी एकामेकाची तुमी देसवाट करतेल्यात. प्रेज द लॉर्ड. जाता गी ना? कितलीं कुटुंबां आज देसांतार जावन गेल्यात, वांटे फांटे जाल्यात, मनस्ताप रेबडला. कशें? मोग नातले वरवीं. जर कुटुंबांत आवय बापाय येतें, भुरग्यां बाळातें तो मोग आसा जाल्यार बाबा बेन्नो कशें वांटे फांटे जावचें? बिलकुल साध्य ना. मत्तेवाचो वांजेल अध्याय 25:45 वाक्य सांगता, जे कितें तुमी ह्या म्हज्या अती ल्हान भावा मदले एकल्याक केलें ना तें म्हाकाच तुमी केलें ना. आनी हे वेतले सासनाच्या कॅस्तीक. ह्या संवसारी हांवें ह्या जाग जावन कितलीं हजार मिसां भेटयलीं म्हणलें गरजेचें न्हय. कितलीं जाणांचे कुमसारांत पदकां बक्षिलीं म्हणलें गरजेचें न्हय. कितल्या जाणांच्या गरजांक पावलो, कसो हांवें मोग केलो, कशें तांकां देवा दर्शन हाडलें, कशें हांवें स्पंदन केलें, कशें म्हज्या भावा भयणी सांगात जियेलो तें लेख करता म्हणून देवाचें उतर सांगता. हें म्हज्या अती ल्हाना भावा मदल्याक केलें ना तें म्हाकाच तुमी केलें ना. आमी चिंतूंक पुरो. अन्ना संतर्पण एक व्हडलें डोनेशन दिल्लें म्हजी पातकां पुरो बगसतात. म्हज्या घरा रक्त संबंधाच्या भावाक फावो तो वांटो दिनासतना, आवय बापाच्या आस्तींतलें ताका फावो तें दिनासतना हांवें खंय व्हरून दान केल्यार खंय पावता? देवाचें उतर सांगता तांकां केस्त राखून आसतली. आतां अशें म्हणटा आसतना हांगा दिवचें रावया म्हूण सांगचें न्ही हांवें. नीज बेसांवां खंयसर वळटात गी म्हूण तुमकां देवाचें उतर सांगता. बाबा भयणो, जुवांचें पयलें पत्र आवस्पर 3:14 सांगता, जो कोण आपल्या बाबा भयणीचो मोग करिना तो आनीकी मरणाच्या पासांतच उरला. म्हणजे आत्मीक मरणांत तो मेला, आणखी तो भायर येवंक ना. त्या पासून बाबा भयणो जेजू आमकां नवो मंदामेंत दिता आनी सांगता, ह्या संवसारीं म्हज्या बाबा भयणीचो हांवें दिसपडतें सगळ्या काळजान सक्तेन मनान मोग करूंक जाय. ना तर कितली बोबाट आमी गेल्यार कांय फायदो ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बोमारल्यार प्रयोजन ना. कित्याक? मत्तेवाचो वांजेल अध्याय 7:21 वाक्य सांगता, म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून उलो मारता तो हरी एकलो सर्गेच्या राजांत रिगोसो ना. म्हाका जो कोण सर्गेच्या बापाची खुशी करता तो सर्गेच्या राजांत रिगतलो. प्रेज द लॉर्ड. देवाची खुशी कितें? पेल्याचो मोग करचें. समजलें? देवाची खुशी कितें? बाबा भयणीचो मोग करचो. तांकां दिवचो वेळ तो दिवचो. तांकां कितें फावो आसा तें फावो करचें. सोशल जस्टीस समाजांत कितें तांकां दिवका तो स्थानमान तो गौरव हें सगळें आमी दिवंक आसा. तो वळो आमी सासणीक जिवीत जोडूंक आमची वाट सुगम्याची जाता. मदर तेरेसा एक फावटी म्हणाली, आधुनीक संवसार खाणा खातीर भुकेवंक ना, बगार मोगा खातीर भुकेला, ताणेला, आशेता, लालेता, वद्दाडता. वय बाबा भयणो,
कितल्याशा लोकांक मदर तेरेजान मोग दिलो, मोगांत ददोशी जाले, समाधानेन सर्गेच्या रासाक मरून ते गेले. आज आमच्या सबाराचे जिवीत मोग नासतना लाचार जाला, सुकून गेला म्हण संगीत केन्ना आमी देवाच्या कुशे प्रकार देवाचो आनी पेलाचो मोग करिना, तेन्ना आमी सुक्या हाडा बरी सुकून वेतले हांव म्हूण आयच्या पयल्या वचपांत एजेकेल प्रवादी आमकां समजयता. आयच्या पयल्या वचप आयकलें तुमी? सुक्या हाडांचें एक दर्शन थंयसर दवरलां. कोणाक तें सुकी हाडां थंयसर सरी केल्यान? सगळ्या इस्रायल परचेक. आयच्या पयल्या वचपांत एजेकेल प्रवाद्यान सांगचें सुक्या हाडांक जीव देवान दिलो, ती जावन आसात इस्रायल परजा. कित्याक ती परजा? इस्रायल परजेक देवान तांकां मोगाची परजा जावन स्विकार केल्ली, विसून काडली. तांचे खातीर जायतो वेळ करचिल्लो, त्याग सॅक्रिफायस केल्लो, पूण तांणी देवाचो खरो बरो नितळ सॅक्रिफायसान भरलेलो मोग तिरस्कार केलो. आनी क्रमेन तो लोक नेबुकदनेझर राया मार्फत बाबिलोनाच्या बंदेंत गुलामाचें रूप घेता, कश्टता, वद्दाडता. आनी ह्या वेळार बरवसो सांडटा जालें आमची गत, मुग्धले आमी हांगाच मरता म्हूण चिंता. आनी ह्या वेळार सर्वेस्पर देव कश्टोच्या त्या लोकांक एजेकेल प्रवाद्या मार्फत तो तांकां बरवसो दिता, जीव दिता. तांच्या सुकून गेल्ल्या त्या आडांक मांस दिता, कात लायता, स्वास घालता आनी म्हणटा परत तुमी पोंडांतले उरतल्यात आनी तुमी त्या बसयल्ल्या गांवाक वेतल्यात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. बाबा पिन्नो, पयल्या वचपांत आमी आयकलें देवाचें उतर. सुक्या हाडांनो सर्वेस्पराचें उतर आयका आनी हांव परत तुमचे भितर स्वास धाडटा, जीव दिता, मांस वाडयता, कात लायता, तुमी जियेतल्यात. ताणें देवाचें उतर त्या वेळार आयकलें. सुकून गेल्ल्या कुडीक मेळ्ळें जिवाची सकत आनी संतोशान बसयल्ल्या गांवाक ती परजा पावली. आज आमच्या थोड्यांचे म्हणी जिवीत, थोड्यांचो म्हणे बेस, थोड्यांचे म्हणे कुटुंब संबंध आनी आमचे मिसांव आयच्या पयल्या वचपांत उल्लेख केल्ले बरे सुक्या हाडा बरे सुकून गेला जावंक पुरो. जिविताक खरो अर्थ ना जाला जावंक पुरो. आमच्या साबाराच्या संबंधाक बेंदेर वाडल्या सडल्या जावंक पुरो. आमचे मिसांव आमकां दीस वेता वेता कोडू जाता जावंक पुरो. आमची थोड्यांची म्हणी कुटुंबां बेसां जाल्यान जावंक पुरो. आमचे रक्त संबंध रगत नासतना वेंटिलेटरार वद्दाडता जावंक पुरो. बाबा बेन्नो, एजेकेल प्रवाद्या मरेपा जेजून सांगली उतरां सुक्या हाडांनो कंगाल जायनाकात. हांव तुमचे थंय जीव घालता, स्वास घालता. आमी सुकून गेल्लीं आमच्या बाबा बेनेचो मोग करया. एक घडीभर आमी दोळे धांपया. म्हज्या बाबा बहिणीक हांवें खंयसर गुन्यांवकार केला उगडा साकडा आनी एक निचोव करा. म्हज्या बाबा बहिणीक कितें हांवें दिवंका हांव दितलो. तो वळू सर्वेस्पर देव आमचे भितरल्या कोणाक म्हूण एकलो प्रवादी जावन मेजतलो आनी सुकून गेल्या म्हज्या जिविताक जीव दितलो. सुकून गेल्या म्हज्या संबंधाक बेसांव दितलो. रगत नासतना वळवळच्या रक्त संबंधाक थंयसर जायची सकत तो फावो करतलो. येवकारीसांतलो जेजू येंस करच्याक ह्या आल्तारी हजर जाता. बाबार्थान मागणें करच्या म्हज्या आनी तुमच्या काळजाक येता आनी सोम्यान सांगले बरी करच्या म्हाका आनी तुमकां ताचे कुशे प्रकार जियोवंक बेसांव दिता. ही बेसांवां जोडया कुरपेन बरया. आमेन. पानांको 126 126. घेऊन आयल्या कानिको तुझ्या पायांक कळा. मानू
म्हणून दयेंगेत्यो बापा आमच्या मोगाळा सर्वेश्वरा देवा सृष्टीच्या रचणारा समर्पिता तुका उंडो गोवांसो मनशा वावरान केलो प्रितुमें तो दिलो म्हज्या बाबा बेन्नो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. सृष्टीच्या रस्त्यार सर मनशाच्या तारोका आपले परजे खातीर सांजो जेवाजान खतखतीत मोगान भेटयले मागणे आनी कालतेपणाचे सादें जिवी तुका भोवमान वलें हे शगून आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान हे पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां सुमेज साफ वखर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीधरांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो ओ काय दोनी तिसो आमच्या फायद्याचो संतोष परीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका साजू जेवासा पासून आमी तुका दिनवासता बाबा ताच्या आनी मागण्याच्या उसवडान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगा जोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळेक्याच्या स्पिरितांची येवन तुवें ताका पविसा बेसो रक्षण जावन फावो केलो हे ताचे देखी बरीत परसळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमा सर्वांक सर्गीचो आदार दिता देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गीच्या सर्व दुतां भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा वल्लासान तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दळपाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका सर्गी तुका सर्वेस्पराचे नावी येता बापा क्रूस तूं पवित्र तो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून येदेनी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो
तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परे जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनू आसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पदकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta sogot purgatoria. Somya Jesu, तुझे मरण आम्ही समारंभता, तुझे पुन्हा जीवनपण आम्ही प्रगटा, तुझ्या येण्या सोम्या जेसू आम्ही अत्रेता. बापा जेसूच्या मरण असो आणि पुनर्जीवनपण असो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो गुंडो ही सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फबो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत थंय आमच्या आबा म्हणेची काकूळट कर. तांकां तुजे सगळे मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पद जडीत मुखार मोळ फळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मर्या देवाचे माये संगाती मगेन तुजे तुजो पोते, मगेन तुजो धर दोत, मगेन तुजे वाद सर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखार आमकां वांटो दे. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूत पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. सुम्यान शिकयलें मागणें बाबरतान आनी विश्वासान बरोवन भेटोवया. आमच्या बापा सर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां, तुजे कुशी सर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचे पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडोवं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटा विघ्नांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्त काय आमकां दी सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशा नत्रेकतल्या आमकां समेस्तांक तुज्या उदार काकोळतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवी सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमाने तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो.
आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. बाबा बहीण पळया, ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती जेजू क्रिस्त. या शेळयेच्या जेवणात भागीदार जावची आमी हर एकली सुपाकी. सुम्या पवित्र फोना पूज द्रास म्हाका भलायकी मेळटली. पानांको 176 176. सोम्या तुका अत्रेकता तुझ्या येण्याक दादो जाता. सोम्या मुझ्या तुये खळसान मुझ्या जिये सांगा तुजो आशेता. सोम्या तुका अत्रेकता तुझ्या येण्याक दादो जाता. सोम्या मुझ्या तुये कळसान मुझ्या जिये सांगा तुजो हांव आशेता. विश्वासी तू मोगाळ सोम्या म्हाका विश्वासी राख धन्या. विश्वासी तू मोगाळ सोम्या म्हाका विश्वासी राख धन्या. सुखान दुखान पिडेन भलायकेन एक मात्र आधार तू ये सोम्या. सोम्या तुका अत्रेकता तुझ्या येण्याक दादो जाता. सोम्या मुझ्या तुये काळजान मुझ्या जिये सांगा तुजो हांव आशेता. सांगा तुझो दैवी काणबो मोगा एक वोट सर्गी आनंद. सांगा तुझो दैवी काणबो मोगा एक वोट सर्गी आनंद. पोसण्यान तुझ्या दादोशी जाता मैमे बोरी तू ये क्रिस्ता. सोम्या तुका अत्रेकता तुझ्या येण्याक राखून जाता. सोम्या मुझ्या तुये काळजान मुझ्या जिये सांगा तुजो हांव आशेता. प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, या बागे दिसा तुझ्या पोवण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक
तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणात दोदोस केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गेच्या जेवणावर वे तुझ्या एकवटांची येवची थान आम्हा सर्वांच्या काळजांत सडय आनी सांजू जेवासाच्या परजळीत शिकोवणे आनी देखे वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटो आम्हा समेस्तां करपा ती हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. सर्व पदवेदार देवदयाळ्यान तुमचेर आशिर्वाद कलो आनी तुमकां सर्व वायटा वेगनांतली निवारो. दैवीक शब्दाच्या उजवडा वरवीं तुमकां बावार्थान बरवशन आनी मोगान तो बरो आनी तुमची हर एकल्याची कुटुंबाची बऱ्या करण्यानी सफळ करो. शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे परमाने चलो आनी अशे सर्गेच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करो. आनी सर्व पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सगळे सदां आसो. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे देखून बसात. मुगाळे बाबा भयणीनो, ह्या पवित्रार सांजुजे वास बापा मुखांत देवाची आशिर्वादां जोडूंक आयल्या तुमकां समेस्तांक ह्या पोनशेत सुरेक्तर मनात एक आशिसी रेपेल्लो बापांच्या नांवान आनी म्हज्याय नांवान मोगा सुयोकार मागता आसतना तुमी भेटयल्ले सर्व इरादे तुमचे सुफळ जावन दी म्हणले आमचें मागणें जावन आसा. आयच्या दिसाचें भक्तीपोवन चलोवन येल्ले मनादीक बापू सुनील पिंटो, देलांता बेट्टू फिरगजेचे विगार तेच बरी सेंट रिटा विटला इस्कॉलाचे हेडमास्टर जावन आसात. हाच्या आदी हांगासर जायते फावटी येवन भक्तीपोवन तांणी चलोवन गेलां आनी हांगासर आज येवन भक्तीपोवन चलोवन वरी सेमोन विनंती केल्ल्या वेळार भोव खुशयेन ते आयल्यात. मुगाळ ह्या साक बापानो, तुमी आराधना मुखांतर देवा सांगता आमकां सांगातपण भोगोवंक अनुभव करूंक तुमी आदार दिलो. देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखार आयच्या भक्तीपणां तुमी आदार दिला. हांगासर आसल्या सर भक्तिकांच्या नांवान तेच बरी ह्या पोनशेताच्या रेक्तर मनादी आशिसी बापांच्या नांवान म्हज्या नांवान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमच्या मिसावाक सर्व जैच आमी मागता बरें मागता देव बरें करूं. तांचे संगत आमचे मदें गात आसात मलगडे आजाक मनादीक बापू पिटर सेरावो. 88 वर्सां प्राय तांची. जायत्या फिरगजांनी तांचो वावर पेरमन्नूर, वर्काडी, विजयडका, विटला इतर फिरगजो म्हाका उडा आसनात. असल्या फिरगजांनी देलांता बेट्टू फिरगजांनी वावर करण लोकां मोगाळ जाल्ले ह्या जाग जावन आसात. सुडसुडीत ह्या जाग आतां जाल्यार सुडसुडीत इल्ली उबे रावोंक गेल्ले कश्ट जाता तर सुडसुडीत आसात. कुमसाराक तांणी आज प्रत्येक रितीन कुमक केल्या. भोव वर्त्या संतोशान ते हांगासर आयल्यात. तांकां आपोवन हाडले मनादी सुनील बापांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तेच बरी मनादी बाप पिटर सेरावो, तुमकां ह्या पोनशेताक रेक्तराच्या नांवान हार्दिक स्वागत मागता. तेच बरी तुमकां तुमच्या ह्या निवृत्ती अवधेंत सर्वेस्पर देव सांजुजे वास बापू सर्वेस्पर देवा लागीं धराळ आशिर्वादां मागून धाडून दी. बरी भलायकी मतीक समाधान तुमकां फावो करून दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. तुमकांय देव बरें करूं. कुमसरा संगतपण आनी कुमक केल्ले फरंगी पेटे कोवेंताचे आजाक मनादी दिलराज बाप आनी मनादी जीवन तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादान तुमचेर आमी मागता. कंदारांचे मुखेल फोन घेवन सोमाने सैमन वायस आनी ताका संगात दिल्ल्या व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या माने सिविबियन ते डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करचे मालक माने स्टीवन मेंडीस आनी सर्व सिब्बंदी देव बरें करूं. सांजुजे वास बापा मुखान देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. मोगाच्या सेवे रुपी रांदपाचे मुखेल फोन घेतल्या कार्मेल सैबीन कुर्नाड वाड्याकारांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजुजे वास तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वादां घालून दी म्हणलें आमचें मागणें. येवच्या शुक्रारा मोगाची सेवा सांतोमास इरा वाड्याकारांक जावन आसा. हांगासर स रितीने सेवा दिल्ली आनी दिवच्या. इगज झाडून पुसून नितळ करच्या मिसा स रिती तयारी करच्या. दान मिसां घेवन कुमो करच्या. स्टॉल पळोवच्या. मिसा वेळार वासाप वासच्या. कानीक जमो करच्या. दाना रुपी पुनशेताच्या बरेपणा कुमो करच्या.
आणि विविध रितीने आतां घात दिन वावरकरच्या सांजुजे वास बापाच्या सर्व भक्तिकांक आनी तुमकां समेस्त सांग सांजुजे वास बाप आशिर्वाद दिवन दी दराळ बेसांवां वचून दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. परत तुमकां समेस्त सांग देव बरें करूं. कळवणी भलायकेची तपासणी करच्या फादर मुल्लर होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे दाखतेर आसा ताचो फायदो तुमी जोडचो. मिसार वाचपां वाचूंक कशी व्हरतले आनी शुक्रार आराधन सुरू जावचे पयलें म्हणजे 10:30 वरां पयलें म्हाका येवन मेळचें. जुजेवास भक्तिकांच्या व्हॉट्सअप ग्रुपाक नांव भरती करूंक कोणाय खुशी आसा तर तुमची व्हॉट्सअप नंबर नांव आनी गांव बरोवन थंयसर दफ्तरांत दिवचो. हरी एका शुक्रारा 10 वरार तेर्स कुमसरां 10:30 वरार आराधन मीस नोवेन आनी सर्व भक्तिकांक जेवण. हप्त्या मदें पुनशेत उक्तें आसा. धार्मीक वस्तूं खातीर स्टॉल उक्तें आसा. तुमकां मिसां आनी दान दिवंक आसल्यार दफ्तरांत मिसा उपरांत या जेवणा उपरांत दिवयेत. तुमची कुशेची दान आमी मोगान स्विकार करता. ह्या वर्सा सांजुजे वास बापाची वार्षिक परब डिसेंबर म्हयन्याच्या 6, 7 आनी 8 शुक्रार सोनवार आनी आयतारा दिसा आसा. हे तिनूय दीस मानात दवरून ह्या फेस्ताक ह्या पुनशेताच्या रेक्तर मनात आसीसे बाबाच्या नांवान तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. आनी ह्या दिसांनी तुमी हजर जावंक तुमचे लागीं आमची विनंती. हेरांकी तिळसिया तुमी येया संगात आपोवन हाडा आनी जुजेवासाची आशिर्वाद जोडा. सप्टेंबर म्हयन्याची जेजूची सुवार्ता सांजुजे वास स्टॉलांत तुमकां मेळटा. प्रत्येक ₹10 घेवन देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक तुमकां तुमचे लागीं आमची विनंती जावन आसा. तुमकां परत देव बरें करूं. आयच्या दिसाच्या जेवणाक आनी दान दिल्ल्यांक मानाची वात प्रधान ह्या जाग दिता. तुमची नांवां आपयलीं हांगा आसा तर ह्या तुमी कुटुंबाची कोणी आसा तर ह्या गेल्या त्या हप्त्यांत तुमी दान दिवन येवन नंतर मुखार येवचें आनी हांगासर येवन ही वात स्विकार करची. जोसेफ अशोक डिसोजा राणीपुरा ₹1000. जितारंगा पद्मनाभा सुरतकाल ₹2000. नवनाकमन विठला जेकल्यान ₹50. लॉरेन्स पाय सारुवा ₹2000. फ्रांसीस डिसोजा वरकाडी ₹1000. ग्लॅडसन लविना डिसोजा वामंजूर ₹1000. अरुण डिसोजा मुडिपो ₹2000. नांवां सांगलीं आसात तर हांगासर येवन वात स्विकार करची. एलियास तेली सालेतूर ₹50. एल्डा कोटिना पांडिकट्टा ₹5000. क्लॅरिस डिसोजा बीजे ₹1500. जॉन डिसोजा मोगरनाड ₹1000. रिप्सन लोबो फेर्माय ₹2000. नवनाकमन फजीर चेकल्यान ₹1000. नॉर्बर्ट डिसोजा मोगरनाड ₹6000. बनपच ह्या पुनशेताच्या बरेपणा दान दिल्लें. जो मार्टिना फेर्नांडीस गोवा ₹5000. जुलियास मिरांदा ओमजूर ₹5000. सर्व दानीक आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना जुजेवास बापा मकान देवाचे आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. हप्त्या मदें येवन दान दिल्लें जावंक पुरो. दान दिल्ली हांगासर खावचे नाकात. मुखार याच मानाची वात स्विकार करात. तुमी येवन नंतर आनी एका हप्त्यांत येता आसतना स्विकार करूंक विनंती. तुमकां देव बरें करूं. मोगाच्यानो एक शब्द पाद्र्याब प्राय जाल्यार चिरूक आसा म्हणलें आनी ताका चिरूक दवरला. ताका आपोवन हाडिल्ल्या पाद्र्याबान फादर सुनिलान आजकाल प्राय वंतां घरा असल्यार थोड्या पेटी कश्ट म्हणटात पण पाद्र्याबान थंयसर ताका सांगाता दवर हरी एकांती ताका एक संतोष दिवचें तसलें केलां. देखून फादर पिटर सरावाच्या नांवी तुमच्या सगळ्यांच्या नांवी फादर सुनिलाक हांव बरें मागता. खंय हांव म्हातारो जालो जाल्यार तोय पळोवंक मेळ्ळो जाल्यार आमकां एक वडील जावन देव ताका सरबेसांवांनी बरोवन दी म्हणलें म्हजें मागणें जावन आसा. कित्याक ताचें संगातपण पाद्र्याबाक थंयसर खुशालयेन दवरचें एक बरेंपण ताचें थंय जालां. देखून फादर सुनील तुमकांय फादर पिटर सरावाच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. उबी रावया सांजेच्या वजाच्या नोवेनांक. सांज सेवास बापा होगला पानी मांगतुका कृपा मागून दे बापा वेदना साडी नाका. देखन बसया मोगाच्यानो सांज जेवाज बापाचेर विश्वास दवर
देवा लागीं तो मागोवन दिता म्हणल्यार त्या विश्वासान जायते ते सवां हांगासर आयिल्लीं आसात आनी ह्या त्या सवां तुमच्या सर्वांच्या समकार दवरता आसतना जावं पुरो ते सवां बरयल्लीं हांगासर आसात ते सवां बरयल्लीं हांगासर हाजर नात पूण ह्या थळार येवन तीं गेल्ल्यान हरी एकल्याक जुजेवाज बाप बरें मागोवन दितलो म्हणल्यार त्या विश्वासान ह्या नोवेना वेळी ही सर्व ते सभा ताच्या पांयांतळी तुमच्या सर्वांच्या नांवी हांव भेटोवन दिता. जुजेवाज बापा लागीं मागले उपकार लाभल्याक अर्गां दिल्यांत कार ड्रायव्हिंग शिकोवंक मतीक उजवाड दिल्ल्याक अर्गां पटयल्या सरपिडे शिडेंतले कश्टान वारांतले राखून व्हेल्ल्याक बरें काम मेळयल्याक आनी परिक्षेन बरें अंक काडून पास जाल्ल्या खातीर अर्गां दांताची सर्जरी बऱ्यान जाल्ल्याक अर्गां दिल्यात काजाराचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्याक आनी पावस येनासतना राखून व्हेल्ल्याक शिरांतले पिडेन जायते पोटी पडल्या तरीकी देवान राखून व्हेल्ल्याक जुजेवाज बापाचो उपकार आटयला. चिंतल्लें काम बऱ्या तरान जाल्ल्याक येदोळ म्हणसर बऱ्या भलायकेन राखून सांबाळून व्हेल्ल्याक घर बांदूंक फावो केल्ल्याक आनी काजाराचें कार्य बऱ्यान जावंक आदार दिल्ल्याक एकल्याक दुबईंत बरें काम मेळयल्ल्याक एकल्याच्या ताळ्यार आशिल्लें फोड गूण जाल्ल्या खातीर एकल्याचें मेडिकल पास जाल्ल्याक एकल्याचो ताप गूण जाल्ल्याक सबार ते सबार गरजो हांगासर शिकोवंक कस आमच्या भुरग्यां सारकी मोद दिवन शिकोवंक आनी बरें अंक काडूंक 14 ವರ್ಷದಿಂದ ಇರುವ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಗುಣವಾಗಲು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗಲು पांय खुर्जोवचे आनी फडाफड गूण जावच्या खातीर पाटीचे दूख गूण जावच्या खातीर आनी एलर्जी गूण जावच्याक परगांवांत बरें काम मेळच्याक जाग्या खातीर कुटुंबाचे आनी दिवचे कश्ट विराराय आनी नाका जाल्ले नोटीस दिवन दोशी तावन निवारूंक सोन वेल्ले जाग्याचे रेकॉर्ड मोबायल भांगार आनी इत्यादी वस्तू बऱ्या तरान पाटी दिवच्याक तांच्या मतीक उजवाड मेळच्या खातीर मागतात. विकून गेल्ल्या जाग्याचे पयशे बेगी पाटी मेळोवंक 50 आनी 8 वर्सां प्रायेच्या दादल्याच्या मतीक उजवाड मेळोवंक रेशन कार्ड बऱ्या तरान जावच्याक एक वाहन बऱ्या तरान विकून वचोवंक एकल्याच्या जाग्याचे समस्ये मोगान बेगी परिहार जावंक आस्पत्रेन पिडेन चिकित्से घेवन आसच्या पिडेस्तां बरी भलायकी मेळच्याक ಗಾಡಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ಗಾಯವಾದ ಒಬ್ಬವರನ್ನು ಗುಣವಾಗಲು ದುಬೈಯಿಂದ ಅಕೌಂಟ್ पोस्टाक काम सोदून आसच्या एकल्याक बेगीन काम मेळोवंक जाग्या खातीर कुटुंबांच्या दिवच्या दोशीता रॉकोवंक कोर्ट केस इत्यर्थ जावंक 9 जाणांक भुरग्यांचे देणे फावो जावच्याक 9 जोड्यांनी मागला. घराचें काम पयशांची अडकळ नासतना बेगीन स्पोंता पावोवंक 4 जाणांनी अंमल पियोवणी सोडून कुटुंबांत मोगान जियोवच्या खातीर कुटुंबांची मागतात. तोंडा भितर आनी ताळ्या भितर जाल्ले फोड रावोवंक तोंडा भितर आनी ताळ्या भितर फोड पडचे रावोवंक कुटुंबांचे जाग्याचें रेकॉर्ड बेगीन जावंक आनी जाग्याचे समस्ये परिहार जावंक थॉमस मुळ्याची कॅन्सर पिडा गूण जावंक आनी सर्जरी बऱ्यान जावंक एकल्यान कार काडून घेवचें सोपान जारी जावच्याक भुरग्यांक बऱ्या रितीन मागणें करूंक मतीक उजवाड मेळोवंक मल्लिकेच्या झाडार बरीं फुलां जावंक बँकाचे रीण फारीक जावच्याक थायरॉयड आनी केसडचे रावोवंक BSc नर्सिंग करूंक गव्हर्मेंट कोटा सीट मेळोवन पास जावच्याक एकल्याचें बिजनेस बऱ्यान जावच्याक आनी बिजनेसाक लोन पास जावच्याक तकली दूख पांय दूख गूण जावच्याक शुगर वरवीं उपजाल्ले समस्ये गूण जावंक दोगांक कॅनडा बरें काम जावंक एका स्त्रियेची आनी भुरग्याची एलर्जी गूण जावंक दुबयांतले बिजनेस बऱ्यान चलोवंक युरोप प्रोसिजर बेगीनच जावंक एकल्याच्या पाटीचें ऑपरेशन जाल्लें गूण जावन बरी भलायकी ताका मेळोवंक एलर्जी शेळ खोंकली ताप दोळे खुर्जूंचे उणें जावंक सबार आनी मागला. कुटुंबांतल्या सर भुरग्यां बरी भलायकी शिकोवन बरी मोत आनी कुटुंबांत एकवट एका विशेश गरजा खातीर थायरॉयड पॅरलीस गँग्रीन फिट्स गूण जावंक BP शुगर नॉर्मल जावच्या खातीर तकली फडाफड माथे दूख पेंगाट दूख आंटी दूख पोटाची शिरांची शेळ गूण जावंक 5 जाणांनी मागला. बैरी सैरीक मेळच्या खातीर 11 जाणांनी मागला. घर बऱ्यान विकून वचोवंक आनी हातीन धरिल्लें कामां सुफळ जावंक विनिशा म्हणल्या भुरग्या पोटांत एलर्जी जावन 3ऱ्या फावटी आस्पत्रेक एडमीट केला. ताच्या बऱ्या भलायके खातीर घरचीं मागतात. बाळंटेर बऱ्यान जावंक
एकल्याची खरोच गूण जावच्याक 4 कुटुंबांतल्या सरसंद्या बरी भलायकी संतोष आनी घरान शांती समाधान मेळोवंक एकल्याक रातीक सारकी न्हीद पडोवंक आनी मतीक समाधान मेळोवंक 3 जाणांक घर बांदूंक फावो जावच्या खातीर 4 तकली फटाफट गूण जावंक मायग्रेन समस्या परिहार जावच्याक पांयांची गांठी दूख गूण जावच्याक एकल्याक लंग्स पिडेतावन गूण जावंक आनी बरी भलायकी मेळोवंक शिरांची पिडा आंग दूख पोटाचे समस्या किडनी समस्या गूण जावंक भुरग्यां मतीक समाधान आनी बऱ्या फुडारा खातीर बरी सांगातीन फावो जावच्याक काजार जावन 7 वर्सां जाल्या एका काजारी जड्याक भुरग्याचें देणें फावो जावंक 6.5 म्हयन्यांत जल्माल्या एका भुरग्याचें ब्रेन डेव्हलपमेंट जावन मायलस्टोन रीच जावन ताचे दोळ्याचे दिश्ट येवच्या खातीर घरचीं मागतात पाट हात पाय पेंगाट दूख दंपराची दूख गोमटी दूख गांठी दूख फिट्स गूण जावच्या खातीर सबार आनी मागला एकल्याच्या माथ्याच्या शिरेचे समस्या गूण जावन बरी भलायकी मेळच्याक MBBSाक सीट मेळोवंक एकल्याच्यो किडनी स्टोन ऑपरेशन आसतना गूण जावंक आनी बरी भलायकी मेळोवंक एका भुरग्यान सारकें चलोवंक आनी उलोवंक फावो जावच्या खातीर परगांव तशें एकल्याक बेगीन काम मेळोवंक आनी CV इंटरव्यू पास जावंक दुबयंत कामांच्या सुत्नेर आसच्या 2 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम फावो जावच्याक एकल्याक खतरांत बरें काम मेळोवंक एका स्त्रीयेक मतीक समाधान सुख आनी संतोष मेळोवंक आनी रीण फारीक जावंक एका कुटुंबांतल्या आर्थीक समस्या परिहार जावंक युरोपाक वचून बरें काम मेळच्याक आनी परिक्षेन पास जावच्याक एका कुटुंबाक कॅनडाचें विजा प्रोसेसींग आनी त्या नव्या जाग्यार बऱ्या तरान रावोंक कुमोवंक शुगर नॉर्मल जावंक आनी दान दोगूण जावंक PUC शिकच्या एकल्याक शिकोवंक बरी मोत आनी बरे अंक काडून पास जावंक आमाल पिवण्या वरवीं बायले भुरग्यांक कश्टांच्या एकल्याच्या मतीक उजवाड मेळोवन घरांत समाधानीक मेळच्याक आवयक बरी भलायकी सर्व अवघडांतल्या आनी पिडेशिड्यांतल्या राखच्याक कामांच्या सुत्नेराच्या 4 परगांवांत बऱ्या सांबाळाचें बरें काम मेळच्याक आर्थीक परिस्थिती बरी जावन जीवन नंदन जावंक आनी जाग्याचे दिवंक आशिल्ले पयशे बेगीनच मेळोवंक एकल्याचो राग पयस जावन कम्युनिकेशन इम्प्रूव जावच्या खातीर एकल्याचो दुबाव पयसवेच्या खातीर एकल्याचो फायदो गूण जमच्या खातीर नाना रितीच्या पिडेन कश्टांच्या सर्वांक बरी भलायकी समाधान आनी धैर्य मेळच्याक प्रियोन सॅम म्हणल्यार 10 म्हयन्याच्या भुरग्याक खिमो सुरू केला फाटल्या 5 म्हयन्यांत हांवन हांगासर आमी मागून आसा जुजवजाच्या पांयां तळी ताका हाडले पाटीचें ऑपरेशन ताचें जालां बरेंपण जावन आसलें आनी आतां इल्लीशी बदलावण दिसल्यान डाक्टरान ताची परिस्थिती इल्लीशी कश्ट म्हूण सांगला तरी आमा समेज तांच्या मागणें त्या भुरग्या खातीर आसल्यार खंडीत तें बरें जाता आनी हांगासर बरो जावन आस्पत्रेक व्हरच्या पयलें हांगासर हाडलें आनी गूण जावन ताका ह्या थळार हाडिचें म्हणून सांगला आनी तांणी हाडटा म्हूण सांगला तर आमचें मागणें त्या भुरग्याक गरज जावन आसा एप्लाय केल्लो पासपोर्ट बेगीनच मेळच्याक मेळिल्लें काम सुलभ आनी बऱ्या रितीन करूंक सर्वीस स्टेशनाचे बिजनेस बऱ्यान जावच्याक आनी घराचे आनी सर्वीस स्टेशनाचे रेकॉर्ड्स बेगीन जावच्याक दुबयंत आशिल्लें बिजनेस बऱ्यान जावच्याक कुटुंबांतल्या सर भुरग्यांक बरी भलायकी शिकोवंक बरी मोत आनी कुटुंबांत एकवट बेंगळूर वस्ती करचे एका कुटुंबाक एक्सिडेंट केसीन फावो तो परिहार मेळोवंक कामांच्या सुज्ञेर दुबय गेल्ल्या चलयाक फावो तें काम मेळोवंक शिवमोग्गाच्या हॉस्पिटलांत हार्ट अटॅक बळक जाल्ल्या स्त्रियेक बरी भलायकी मेळोवंक अनिल ಎಂಬುವನಿಗೆ ಬಾಯಿ ಬರಲು ಮತ್ತು ಕಿವಿ ಕೇಳಲು ಮತ್ತು ಕಜ್ಜಿ ತುರಿಕೆ ಗುಣವಾಗಲು ತಾಯಿಯ ಕೆಮ್ಮು ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣವಾಗಲು ರೋಷನ್ ಎಂಬುವರ ಕುಡಿತದ ಚಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಎಂಬುವರ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣವಾಗಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂತೋಷ ಸುಖ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ದೊರೆಯಲು ह्या सर ते सवां खातीर आनी आमच्या कडेन मागोवंक विचारले आमी मागता म्हण बसयल्या सर ते सवां खातीर ह्या घडये जुजवाज बापाक आमी विनंती करून मागता आसतना तो आमकां हर एकल्याक बरेंपण दिता जायत्यांनी बरेंपण मेळिल्लें सांगलां जायत्यांनी बरेंपण भोगलां आनी जायत्यांनी तें वांटून घेवन हेरांक कळोवन हांगासर येवच्या बरें केलां जर तर तुमी हांगासर पावतात जुजवाजान तुमच्या जिवितांत केल्लें बरेंपणाचो फळ देखून हांगासर आयिल्ल्या हर एका भक्तिकाच्या जिवितांत बरें जावंक आसा बरें मेळोवंक आसा बरें ताणें जोडून फाटीं वचूंक आसा तर दिमी घालया एक आमच्या आपा 2 नमान मरयो एक आनंद बापा एक नमान मरी ते श्याम म्हणल्या त्या भुरग्याक डाक्टरांनी ताणें कश्ट म्हूण सांगलां पण हांव चिंता इतल्या जाणांच्या मागणें त्या भुरग्याक पावता आसतना खंडीत जावन तो भुरगो गांवांत येयल्यार पादांव हें बाळशें बरें जातालें
कित्याक आमी पळोवंक गेल्ल्या दोगी पाद्र्यां आनी अशें 4 म्हयने जावन 4-5 म्हयने जावन ताचें वखद जावन आसा. येवच्या शुक्रारा भितर भुरगो बरो जाला म्हणल्यार आयकूंक आमकां मेळटलें म्हणल्यार विश्वास दवरया. आनी एक नमान मरी हांगासर येवच्या हर एका भक्तिकाक ताणें आशेवचें बरेंपण तांकां फावो जावं दी. हात वयर घालया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां तळणेक पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सुदेव आनी स्तेवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंते मरिये देवाचे माये आम पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सुदेव आनी स्तेवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंते मरिये देवाचे माये आम पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदी तसोच आनी सदांच सर्वदा आमेन. आमेन. सांजुजे वासाची लदीन सुमिया काकुळतामची कर, क्रिस्ता काकुळतामची कर, क्रिस्ता ऐकमका, क्रिस्ता दयेन ऐकमका, सर्गींच्या देवा बापा, देवा पुता संसाराच्या तारका, देवा पवित्र आत्म्या, संतसिमा त्रिंदाद एकास देवा, गोंयच्या बेनावलीन जल्मल्ल्या सांजुजे वास बापा, आपल्या आवय बापायच्या देवास्पणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजुजे वास बापा, दुबळी कायाची जिणे जियो सुगुर्त जावन रित्या पायन सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजे वास बापा, सगळ्या किनारान पवित्रपणाचो परमळ पसरल्या सांजुजे वास बापा, श्रीलंकान दगदोनी संपडल्या कथोलिकांची विरमत पावल्या सांजुजे वास बापा, मरिये मायेचो सेवाक जावन आपणाक मरिये मायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजुजे वास बापा, भिकाराच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नाच जावन वेच्या कथोलिक बाबा जिवो केल्ल्या सांजुजे वास बापा, कोंतांचे भक्तीपण आदान मरिये मायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजे वास बापा, कश्टान संपडेल्या गरजान पावून तांकां बुजयल्ल्या सांजुजे वास बापा, देवाचेर भावार्थ दवरून जिणेंत आयिल्ले सर्व कश्टांवर धैर्यान सुसुरल्या सांजुजे वास बापा, भुरग्यांक जल्म दिवचें भाग नातल्या पासून देवा लागीं विनाती करच्या सांजुजे वास बापा, भावार्थ सांडून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या काल इणांत हाडून वावुरलेल्या सांजुजे वास बापा, देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वांक देवा सरशी हाडून पेसाडल्या सांजुजे वास बापा, देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले. नोवेनाचे मागणे. हे सांजुजे वास तूं आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गीतां देवाचें बेसांव आमकां वाटीत आसाय. तुजें जिवन आमकां एक आदर्श, तुवें चलली वाट आमच्या क्रिस्त जिणे मेलफंग तेच वाटे आमी चलच्या तुजें प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपांत समर्पिता. सांजुजे वास देवाच्या मोगान तुजें काळीस पेटतलें, तुज्या जिणेन देवाचो परमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तो मोग हजारो लोकां वांटच्याक तूं सुटसुडीत जालोय. अंतरान पडून आपल्या जिणेची वाट वगडायलेल्या सस्येतून धांवलय, तांकां जिविताचे उतार परगट कर, सक्रामेंत दिवन देवा सशी हाडलें. मिसांव करतना तुका पुरासान जाल्ली म्हूण ना, कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय. कसलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल, देवाचें उतार परगट करून आमची काळजां उरबेस्त कर. पेल्याच्या बाच्या विशयान चिंतूंक आमकां शिकय. सांजुजे वास दुर्बळ्यांचो, कश्टांत आनी पिडेंत आसल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय. तांच्या गरजांक तूं पावलोय, तांची दुकां तुवें बसलीं, तांच्या जिवेंत नवो भरवसो हाडलोय. जेजूच्या ल्हाना भावंडांच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणे मारिफा शिकयलाय आसता. दुर्बळ्यां पिडेस्त आनी कश्ट जाल्या तें पळोवंक आनी तांचे सेवे लागून आमकां प्रेरीत कर. सांजुजे वास ह्या संवसारी देवाच्या हातेर तूं जावन आसलोय. देवाची विशेष मजत तुजे सवय आसली आनी सबारान देवाचो आदार मेळासो केलोय. आज सरकाराचा देवा संगी तूं आसाय, थंय जावन तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचें जिवन तुका उक्तें करता, आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा.
आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पासून देवा लागीं माग ह्या घडये या म्हज्या गरजां बसो देवा लागीं विनंती कर मौनपणी तुमच्यो गरजो सांजू जे वास बापा मुखान सर्गींच्या बापाक उबारया. संगता माग्या सांजू जे वास देवाच्या मोगाळ वेंगेत हांव केदींच पयस वचूं आमकां सोडी नाका. दुस्मनांच्या सर पासांतून आमकां राखून व्हर. भावार्थाक आर्जवेच्या संगतींक बली जावंक दिवं नाका. जेजून दाखयल्या वाटेन चलोवंक मरियमाच्या गोपांत रावंक आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पैना उपरांत तुज्या संगता देवाच्या सर्गींच्या घरांत ससना जिवेचे भाग आमकां मेळा अशें कर. आमेन. सोम्याच्या नावी आमचो आधार तन रस्त्या सर्गने संसार सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. प्रार्थुया सर्गेंच्या बापा विविध तरांच्या दुखेक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मिता करून दाखयलां. तेच परी तुज्या सेवका संजू देवासान आपले जिणी आनी मरणान जायती अजापां करून ती सुमोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवी सभेच्या गोपांत ओडून हाडली. ताच्या विनवणे नामा सरून सोबाबार्थ वाडय आनी आमची पिडा गुण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतल्या विघ्नांतल्या आनी अनवरांतल्या आमकां निवार. ह्या घडी आमी उसारल्यो आनी उसारिना तुल्यो विनवण्यो आमी तुज्या मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. प्रार्थुया आजू देवासाच्या नव्यानाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताचे महिमा आनी संतोष एका देवात येता. तसो देव आपल्या आशिर्वादाने तुमकां बरो. सांजू देवासाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतली आनी सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शकी सवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळ्ळो. सांजू देवा सर्गीच्या राजान बापाच्या एकवटान आमच्या खातीर विनंती करता म्हण सगळी पवी सभा संतोष बरीत आसा. तुमी सगळे त्याच समापान बसयलेल्या घरांत भाग्यवंतपणाचो मुकोट जोडून सासनाक संतोष भोगूंक पावो. आनी तेच सोडवंदरा देवाचो बापाचो आनी पुताचो पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे सगळे सदांच आसो. Sanzu sevas Baba Hogla pani mantuka Kurpa magun di Baba Vignan sandi naka Jesus socorro, toshi saloi, sandesh taso, prasar keloi, vigna anvaran, kashtani dukan, dubля dapya moga adar tu vedeloi, sanzu sevas Baba, ogla pani martukan. Kurpa magun di Bapa Vignan sandi naka सर्गीच्या वाटे
सलोंची कर पातात सांडून आदार लावन सोडून दी करपा दी आमकां उरपा माया मोगान सलोंच्याक मागून दी कृपा सांसू सेवास बापा मोगला पाणी मान तुका कृपा मागून दी बाबा विघ्नां सांडी नाका सर्गीच्या वाटा मंगळ बेसांव सुफळ करूं मोगामी साव देवाची कुशीक आमी काळजांच्या दैवी कृपा मागून दी मुलाले मागता सांसू सेवास बापा ओगला पाणी मान तुका कृपा मागून दी बापा विघ्नां सांडी नाका सांसू सेवास बापा ओगला पाणी मान तुका कृपा मागून दी बाबा विघ्नां सांडी नाका विघ्नां सांडी नाका विघ्नां सांडी नाका मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां बरी आशिर्वाद दी आमकां सांसेवास बापा आमा पसदून कर बघेवन पुस्तचे कृपेन येवरम काम देवा आमच्या दिसमनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.